17 आमदार जिखूनपासून काँग्रेस सरकार घडोवंक शकली ना. काँग्रेसीन वेळ वगडायल्या उपरांत एक आमदारय वगडायलो. आता काँग्रेसीच्या हे परिस्थितीक कोण जबाबदार तेय थारना. वट्ट 17 आमदार जिखिल्ले तातूंतलो केंद्रीय फुडाऱ्यांचेर तिडक काडून एकलो भायर सरलो. विश्वजीत राणे भायर सरल्या उपरांत उरले 16. तातूंतले 13 जाण केंद्रीय फुडाऱ्यांची चूक म्हणटात. फक्त 2 जाण लुईजीन दोशी म्हणटा. एक आमदार मेरेर रावला. सकाळ फुडें जेन्ना 10 जालीं 11 जालीं आमचें डिसिजन जायना. 12 वरांचेर 1 वरांचेर हे सांगपाक लागले आमी सिक्रेट बॅलट घेतात. आनी ते सिक्रेट बॅलट कितें जालें म्हणटा तें 6 वरां सुद्दां खबर ना. 7 वरां सुद्दां आनी 7 वरांचेर जेन्ना विजय सरदेसाय बी सगळे सिद्धार्थ गोवांक राजभवनाचेर पावले तेन्ना आमचे नेत्याचे दोळे उगडले. मागीर ते म्हाका ताणें आपोवन गेलो. अरे म्हणपाक मातसो विजयाक पळय. हांव म्हणलें विजय म्हजें बोल्सांत ना तें म्हाका ना. ते म्हणलें आमदार हे म्हणलें स्वताचें डिसिजन घेवपाची गरज आशिल्ली म्हणजे तुमी म्हणलें डिसिजन घेवपाचें त्या टायमार तुमकां ताणें सांगलें त्या टायमार तुमी डिसिजन घेतले ना. आतां ताचे परिणाम भोगपाची तयारी दवरा. आनी अशा पद्दतीन जो घास लोकांनी काँग्रेसच्या तोंडांत घालो तो घास ह्या दिल्लीच्या लिडरशिपीन काडून बीजेपीच्या तोंडांत घालो. I don't know. Go ask those leaders what is happening. No, but whether it has been decided. Nothing is decided. Nothing. So finally, what? Finally, BJP is coming to power again, and we are going to be in the opposition. But go speak Who to should them. be blamed for this? Then the senior leaders go ask them. Come. And we told them we worked so hard to win, and now nothing. And we had such a good chance to form the government, but we lost it. We lost it because of these leaders from Delhi, and please speak to them. Correct. Yes, correct. Very correct. इतले मजगती सरकार स्थिर उरतले काय ना ताचेर रवी नायकान दुबाव उक्तायला. आता कसं कित्याक लागून कारण लागून विश्वजीत भायर गेलो तें म्हाका कांय खबर ना. कित्याक रिजन कितें आनी तेंचे भितर दोगांचे भितर कितें जालां तें आमकां कांय खबर ना. दिग्विजय सिंग आनी तो पूण आमी आमचे मुखार हें तेंगेलें कांय जालें ना. पूण हें जावपाक जायनाशिल्लें कारण हे जे लोक जे वोट दितात हे आमकां 5 वर्सां खातीर वोटर वोट करतात आमकां निवडून हाडटात 5 वर्सां खातीर आनी ते 5 वर्सां पर्यंत आमी रावपाक जाय आनी कार्य करीत रावपाक जाय. ऑपोजिशन ऑर रुलींग कोण तरी ऑपोजिशन आवडटा कोण तरी रुलींग आवडटा आनी कितले तेंप उरता रुलींग आनी कितले तेंप ऑपोजिशन आवडटा हें सांगपाक येना. कारण हें प्रत्येक आमदार जे आसा आमदाराचें आसा. आतां सपोज हें सरकार आसा हे सरकार परफॉर्मन्स बरें जालें ना. हे सरकाराचे आतां जो नवीन सरकार जाला पर्रीकर गव्हर्मेंट तेजी परफॉर्मन्स बरी जाली ना जाल्यार मदीं कितें चेंज जावंक शकता. सामकेंच अशें हें ना. परफॉर्मन्साचें आसता सगळ्याचें म्हण ताका लागून कोणेच हें जावंक जायना. अशें खेचून वचपाक जायना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.